अहम खबरो। मीडियांमध्ये केशीची ट्रायल घेवची न्ही, लकी फार्म हाऊसाचे जबानीन कांयच तथ्य ना। रॉय रवी नायक आणि ताचे आदोगादाचो दावो। रॉय म्हणटा खरे फट सीबीआय विचारात चौकशी चलता। प्रुडंटान सीबीआय अधिकाऱ्यांक मेळून केल्ले चौकशेन लकीचो डॉक्युमेंट खरो हे आयले उक्ताडार। तीच लकीची जबानी हे स्पष्ट। रॉयान उक्तायल्लो जबानेचेर दुबाव। तिळारीचे उदका शिवाय आनीक 15 भर जावंक शकता पर्यायी उदका पुरवण। धरणग्रस्त मेळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्याक। प्रश्न सोडोवपाचे पृथ्वीराज चव्हाणाचे खलपाक उतर। गोयभर नातलाचो मूड। नकेत्रा आणि क्रिसमस ट्रीनी गोय सजले। येशूच्या जल्माचो सुवाळो मध्यान राती मंगळारा सेलिब्रेशन। आणि म्हापशेचो धुळेर फुटबॉल ग्राउंड आय लीग मॅची घेवपाक सज्ज। आयतारा सिंथेटिक टर्फार जाली प्रो लीग मॅच। फिफान दिल्ल्या टर्फाची जाली तुस्त। आता खबरो विस्तारान। मीडियान म्हजे केशीची ट्रायल घेवची न्ही अशें म्हणत रॉय रवी नायकान लकी फार्म हाऊसाचे जबानीन कांयच तथ्य ना म्हणपाचो दावो केला। अटालान बॉस म्हूण उल्लेख केला तो रॉय नायकूच अशें सांगपी जबानी लकीन सीबीआयक दिल्या। प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली। ताचेर रॉय आनी ताचो आदोगाद सोमारा मिडिया मुखार उलयलो। आपल्याक सीबीआयन चौकशे खातीर 5 फावट आपयलो। केशीची सीबीआय चौकशी चालू आशिल्ल्यान चड उलयना। खरे फट सीबीआयक विचारात अशेंय रॉय म्हणटा। प्रुडंट मिडियाचेर एक कितरी न्यूज आयली रॉया संबंधी त्याबद्दल थोडोसो खुलासो करपा खातीर आज आमी तुमकां सगळ्यांक आपयला। जेन्ना हें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेन्ना मिडियान सुद्दां एक रिपोर्टरांनी पॅरलल मिडिया ट्रायल करची न्ही ताजो ह्या ड्रग्स नॅक्सीस किंवा अटाला किंवा ताजी सेल्फ क्लेम ताजी गर्लफ्रेंड लकी फार्म हाऊस म्हणटा पळय ताजे कडेन कसलोच संबंद ना आनी कसलोच इनवॉल्वमेंटूय ना। जी ट्रान्सलेशन कोण तरी एक रिपोर्टर आपल्याक मेळ्ळें म्हणपा लागलो ताजी ते ट्रान्सलेशनाची ऑथेंटिसिटी कितें क्रेडिबिलिटी कितें आतां हो स्टेटमेंट लकी फार्म हाऊस कोण लकी फार्म हाऊस म्हाका तुमी कोणें लकी फार्म हाऊसाक पळयलां? लकी फार्म हाऊसानूच हो स्टेटमेंट दिला काय कोण लकी फार्म हाऊस म्हणजे जस्ट इमेजिनेशन कांयच कळना। हाजे पयलीं एक हें आयिल्लें 2 वर्सां पयलीं की ती गोंयांत येवपाक भिता म्हणून। म्हाका आतां प्रश्न करपा आतां ती कित्याक भिता? डिमांड असो ना। इट्स if there is any allegation let her come to go and give a statement. It's not a demand. I was called by CBI for 5 times. I was there 5 times. I was there. And that time that ती कोण लकी फार्म हाऊस कोण नाशिल्ली? it's still figment of imagination. See, I don't know who because when I asked तांकां हांवें जेन्ना विचारलें they said बाबा even we have not seen her. This was a statement, right? आनी जे ड्रग्साचें जें आयलें तितून तर म्हाजो कांय संबंध ना हें हांव स्पश्ट करता आज। तुका अशें दिसता रे बाब की तुगेलो बापूय राजकारणान आसा करेक्ट ती बदनामी बी करपा खातीर तुजे नांवाचो वापर करता that is the first stage म्हळ्यार प्रायमरी तेंच लागता न्ही पयलें तो राजकारणान आसा म्हणून चलना न्ही। all allegations are lie against you 100% न्ही। प्रुडंटान सीबीआयचे कचेरेन वचून थळाव्या अधिकाऱ्यांक संपर्क केलो तेन्ना प्रुडंटा कडेन आसा तो लकीचे जबानीचो डॉक्युमेंट खरो म्हणपाचे स्पश्ट जाले। लकीन सीबीआयक दिल्ली जबानी जे डॉक्युमेंटा वरवीं उक्ताडार हाडली तो खरो काय कितें असो प्रश्न रॉयान मिडिया मुखार केल्लो। तुमी ते ट्रान्सलेशनाचें सीबीआय कडेन वचून कन्फ्रंटेशन केलें कन्फर्म केलें का बाबा हें ट्रान्सलेशन तेंच बाबा सेम ट्रान्सलेशन कॉपी काय आनी कितें? कारण ट्रान्सलेशन कोणी कितें पेपराचेर बरोवन दाखोवपाक शकता पळय रॉय नायक म्हणून ताका काय क्रेडिबिलिटी ना काय ऑथेंटिसिटी ना।
लकी फार्म हाऊसान CBIक दिल्ल्या जबानीत रॉय रवी नायकाचे नाव घेतला. ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्यान राजकीय मळार खवदळ पडला. रॉय रवी नायकान आपणाल्या आदवोगादा वांगडा सोमारा पत्रकार परिशद घेवन लकी फार्म हाऊसाच्या निवेदनाविशीं दुबाव उक्तायलो. मात प्रुडंटान दिल्ली खबर 100% खरी आसा हे आमी सांगूंक सोदतात. लकी फार्म हाऊसाच्या इंग्लिश भाषांतराची मेल स्वीडनांतल्या भारतीय दूतावासांतल्यान धाडिल्ली. भारतीय दूतावासांतल्या फर्स्ट सेक्रेटरीची ह्या निवेदनाचेर सय आसा. ह्या निवेदनाची कॉपी CBIन पावली. ताचेर इनवर्ड नंबर आनी तारीख आसा. प्रुडंटा लागीं आशिल्ली कॉपी खरी आसा हे CBIच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केलें. कॅमेराचेर सांगपाक मात ते तयार नाशिल्ले. ह्या प्रकरणाची चवकशी चालू आसा अशें ह्या अधिकाऱ्यान मुखार सांगलें. हे सगळे पळयल्या उपरांत कांय प्रस्न उपरासतात. CBIन हे निवेदन इतले दीस कित्याक लिपोवन दवरले? ह्या प्रकरणाची चवकशी इतले सुशेगाद कित्याक चल्ल्या? लकी फार्म हाऊसाचे निवेदन उक्ते जाल्ल्यान आतां तरी CBI चवकशेक नेट लायत. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. तिळारीचे उदक नासतना आमठाणेच्या उदकाचेर फुडली 15 भर पर्यायी उदका पुरवण जावंक शकता. मात ते उपरांत त्रास जातले म्हणपाचो अदमास PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायला. फुडल्या 10-15 दिसां भितर हो प्रस्न सोडोवचो पडटलो अशें सुदीन म्हणटा. इतले मजगती तिळारीचे अधिकारी धरणग्रस्त आनी उपरांत गोयचे मुख्यमंत्र्या कडेन बसका घेवन प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें उतर महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणान रमाकांत खलपाक दिला. चव्हाण सोमारा सावंतवाडी ओरोस आयिल्लो तेन्ना खलप ताका मेळ्ळो. काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान सोमारा ओरोसाक वचून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणाची भेट घेवन तिळारी प्रश्नाचेर तांच्याकडे भासाभास केली. ह्या वेळार पालकमंत्री नारायण राणे, खासदार निलेश राणे आनी हेर आसले. तिळारी धरण पिडितांचे प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करचे अशी विनवणी खलपान मुख्यमंत्र्यांक केली. So Chief Minister immediately ordered his officers that by evening when he reaches Bombay, by night, today night, or latest by tomorrow morning, he would get all the facts related to this issue. Within a day or two, a meeting with the concerned ministers and officers will be taken. And he has also invited a delegation of the affected people to meet him in Mumbai, followed by a meeting with the Chief Minister of Goa to find an amicable solution. तिळारी धरण पिडितांचे प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाचे उतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणान दिल्यान तिळारी धरण पिडितांनी आंदोलन फाटी घेवचें अशें आव्हान खलपान केलें. The assurance that I got from Maharashtra is that they will do everything possible. Chief Minister of Maharashtra, Mr. Nilesh Rane, Mr. Narayan Rane, all these ministers also had a meeting with the delegation of the ousties, and they requested them that since we are holding such meetings immediately in Mumbai and other places, they should allow the water to reach Goa. They should suspend their agitation. This request has been appealed to them, has been made. इतल्या मजगती 15 दीस पावता तितकें उदक गोंयान आसा. 15 दिसां भितर आंदोलन सोंपलें ना जाल्यार उदकाची समस्या जाव येता अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. साधारण 20% to 25% आमकां उदक कट करचें पडटलें आनी 15 दिसांत जर उदक चालू जालें जाल्यार तो प्रश्न जावचो ना. कारण आमचे कडेन सरप्लस उदक आसा. त्या जें उदक आसा तातूंतल्यान आमी सद्या उदक पावयता. आमठाणे धरणांतल्यान जें उदक येता तातूंत आमी पंप करून अस्नोडा व्हरता, त्या शिवाय न्हंयचें उदक व्हरता. अश्यो गोश्टीक लागून तें आतां बरे तरेन चल्लां. पूण हें कितपत चलतलें होय प्रश्न आसा. त्या खातीर 15 दिसां भितर हें जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार आनी ओमकार फळारी. ते घेऊया एक व्यावसायिक विसव.